नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार हांव दीप्ती काकोडकर आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो बुधवारच्यान गोंय शालांत आनी उच्च शिक्षण मंडळा वतीन घेवपी 12वीच्या परीक्षेक जाली सुरवात दिवचल केंद्रांतल्यान 829 विद्यार्थी दितले परीक्षा म्हापशेच्या श्री बोडगेश्वर देवाच्या पादुकांची पेटी फोडिल्ल्या प्रकरणावेल्यान दोगांक अटक पेटी फोडून पेटयेंतली रोकड घेवन चोरांनी काडिल्लो पळ फुडलो तपास सुरू विद्यालक्ष्मी येवजणेची 2011-19 वर्सां मेरेनची 950 लाभधारकांची कायम ठेव खात्याकडेन हक्क सांगिनासतना आसा पडून 90 दिसांनी करचो संपर्क नाजाल्यार सरकारी तिजोरेंत रक्कम जातली जमा खात्याची तोड कानोळे मुळावे भलायकी केंद्राच्या आवाठांतल्या अतिक्रमणांचेर घुंवडायलो बुलडोजर लोकांच्या कागाळी उपरांत संबंधितांनी केली कारवाय नव्या लसणीचो हंगाम सुरू लसूण जाली सवाय 1 किलो लसूण आता 200 ते 250 रुपया देशभरात जेवणात लसूण वापरपी कुटुंबांनी उक्तायले समाधान आणि कला अकादमीच्या कॅन्टीना कुशीक साचल्यात कोयराच्यो राशी हळशिकावण्या उदकान तुंबल्यात बेसीन जळारा पोसपाचोय भंय आता खबर विस्तारान गोंय शालांत आनी उच्च शिक्षण मंडळा वतीन घेवपी 12वीच्या परीक्षेक बुधवारच्यान सुरवात जाल्या दिवचल केंद्रांतल्यान 829 विद्यार्थी परीक्षा दितले 12वीच्या परीक्षे खातीर शांतादुर्गा हायर सेकंडरी मुखेल जाल्यार शांतादुर्गा हायस्कूल उपकेंद्र आसा येता ते 18 मार्च मेरेन ही परीक्षा चलतली The HSC exam February-March 2024 starts from today, that is 28th of February, and it ends on 18th of March 2024. In this Bicholim center, there are around 700 students appearing for the final exam. We have maintained all the arrangement for this exam. So exam starts from today onwards. This Goa board exam starts from today. It has got two centers. This is the main center is Sri Shantadeva High Secondary School, and the sub center is Sri Shantadeva School down. आदिवासी कल्याण खात्याची विद्यालक्ष्मी येवजण आसा हे येवजणेची 2011 ते 12 ते 2018-19 वर्सां मेरेनची 950 लाभधारकांची कायम ठेव खात्याकडेन हक्क सांगिनासतना पडून आसा पळयात सविस्तर बातमी आदिवासी कल्याण खात्याची विद्यालक्ष्मी नावाची येवजण आसा हे येवजणे खाला 10वी यक्ता परीक्षा पास जावन 11वी यक्तेन खंयच्याय शाखेन प्रवेश घेवपी अनुसूचित जमातींतल्या चली भुरग्याक कायम ठेवीच्या रुपान 25,000 रुपया दितात ही रक्कम चली भुरगे जेन्ना 12वी बोर्ड परीक्षा पास जातात तेन्नाच दितात 12वी पास प्रमाणपत्र आनी हेर दाखले सुपूर्द केल्या उपरांत कायम ठेवीची ही रक्कम दितात मजगती हे येवजणेची 2011 ते 12 ते 2018 ते 19 वर्सां मेरेनची 950 लाभधारकांची कायम ठेव खात्याकडेन हक्क सांगिनासतना पडून आसा हक्क सांगूंक नाशिल्ल्या अशा कायम ठेव लाभधारकांची वळेरी खात्याच्या https.tribalwelfare.goa.gov.in ह्या वेबसायटीचेर अपलोड केल्ली आसा ह्या अर्जदारांनी आपली कायम ठेव रक्कम मेळोवपा खातीर ही सुचोवणी जारी जाल्ल्या पासून 90 दिसां भितर आदिवासी कल्याण संचालनालय पणजी वा मडगांवच्या कचेरीत संपर्क करचो नाजाल्यार हक्क सांगूंक नाशिल्ल्या अर्जदारांची रक्कम सरकारी तिजोरेंत जमा करतले अशें कळीत केला कानोळे मुळावे भलायकी केंद्राच्या वाठारांत केल्ल्या अतिक्रमणाच्या उरिल्ल्या बांदकामाचेर बुधवारा बुलडोजर घुंवडायलो भलायकी खातें कानोळी पंचायत आनी आमदार मायकल लोबोच्या फुडाकारान ही कारवाय जाली भलायकी केंद्राच्या पार्किंगेच्या सुवातेर अतिक्रमणां केल्ली ताका लागून केंद्रांत येवपी लोकांक त्रास जातालो तशेंच भलायकी मंत्र्यांकडेन उलोवन कानोळेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्राचें नूतनीकरण करून सामाजीक भलायकी केंद्र करपाचे यत्न करतलो अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सांगलें एक ओनरान जो काट व्हील घेवन येयल्लो तेणे 100 वस्तू घातल्यो आनी तेजे उपरांत दादागिरी हॉस्पिटलाची भरपूर एरिया म्हाज्या हिसपान एक टोटल एक 7-8 हजार स्क्वेअर मिटर जातली आनी एक फूल एन्क्रोचमेंट जे आहा ते 2000 स्क्वेअर मिटर आहा अराउंड 2000 स्क्वेअर मिटर एन्क्रोचमेंट वी आर रिमुव्हिंग हॉस्पिटल whole encroachment will be removed. That is our commitment. Whatever
डिमार्केशन्स आर गिवन बाय लँड सर्वे, वी विल गो एज पर दॅट. आणि ताका सारको रिंग रोड जाता. So when somebody is coming in the hospital, they want to go in the parking lot after patientak devoilo, that they can come straight behind and go in the parking lot, which will be on the southern side of the property. म्हणजे parking lot सारखे आम्ही for the hospital special parking lot आम्ही बांधता 4-wheeler and 2-wheeler. So थिंगा आनी प्रॉब्लेम ना कोणाक. जे लोक हॉस्पिटलान येतात त्यांनी रोडार रावप ना, तेणी आपली गाडी व्हरून पार्किंगान घालतात. सो तशें ते PHC आतां CHC करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो मिनिस्टराक सांगून, उत्तेजीत बाब राणे सांगून की दिस इज बिकम अ बिग, इट्स अ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. 1 lakh people आर स्टेईंग अराउंड 50,000 टुरिस्ट एवरी डे. सो 1,50,000 जेन्ना लोक आहा ताका PHC म्हणूंक शकता, CHC म्हणचे पडटले. आनी तेणी तो आमकां आपली हे करून दिवचें पडटलें, चेंज ऑफ दिस थिंग हॉस्पिटल ऑपरेशन फ्रॉम PHC टू CHC. दॅट विल बी लेटर ऑन. लेट अस स्टार्ट द वर्क. कोट्यांनी रुपया खर्च करून नूतनीकरण केल्ल्या कला अकादमीची दुसरी बाजू पळयली जाल्यार तुमकां अशाप दिसतलें. कॅन्टिना कुशीकचो वाठार कोयरान भरला, पळयत थंय कोयराच्यो राशी दिसून येतात, जाल्यार बेसीन हळशिकावण्या उदकांत तुंबलात. पळयात पुराय बातमी. कोट्यांनी रुपया मोडून नूतनीकरण केल्ली ही कला अकादमी. मुखाल्ल्यान तुमकां सामकी चकचकीत दिसपी ही कला अकादमी फाटल्या वटेन सामकी बुरशी जावन रावल्या. ही बुरशेपणां पळयात. बेशिनां हळशिकावण्या उदकान भरल्यात. गोंयभरच्या कलाकारांची हक्काची वास्तुकला म्हटल्यार कला अकादमी. पूण नूतनीकरण जायता सावन कला अकादमी गाजता ती फकत भ्रष्टाचाराच्या आरोपांक लागून. पुराय एशियांत वास्तुकलेचो एक उत्कृष्ट नमुनो म्हणून लोक कला अकादमी कडेन पळयतात. देश विदेशांतले वास्तू रचनाकारूय कला अकादमीक भेट दिवन पळोवणी करतात. मात नूतनीकरण जाल्या उपरांत भ्रष्टाचाराच्या आरोपांक लागून शहाजहानाची कला अकादमी म्हणून नांव पडिल्ल्या ह्या कला अकादमीच्या वेवस्थापना कडेन कोणाचेंच लक्ष ना. कोट्यांनी रुपया खर्च करून नूतनीकरण केल्ल्या ह्या इमारतीची ही दुर्दशा पळयात. कॅन्टिना फाटल्यान एका कोनशाक कोयराच्यो राशी, टायल्स चिखलान माखल्यात. नितळसाण म्हणटा ती दिश्टीच पडना. वॉश बेसिनात घाणयारें उदक सांचून रावला, ताका लागून हातूंत जळारां पोसपाची शक्यता आसा. हो सगळो प्रकार जर एखाद्या पर्यटकान वा कला अकादमीक भेट दिवपी देश विदेशांतल्या कलाकारान पळयलो जाल्यार तो गोंयच्या बाबतींत कितें चिंततलो हाचो कला अकादमी आनी सरकारान खोलायेन विचार करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 28 फेब्रुवारी हो राष्ट्रीय विज्ञान दीस म्हणून मनयतात. ते निमतान वाळपयच्या डॉक्टर केशव बळराम हेडगेवार शाळेन विज्ञान दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या वेळार विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळे विज्ञानीक प्रयोग सादर केले. पळयात विज्ञान दिसाची कांय खिणचित्रां. डॉक्टर चंद्रशेखर व्यंकट रमण हे आपण किती वेळा ऐकलं सकाळपासून. सो आता आपल्या डोक्यात राहील की नाही की बाबा CV रमणचं पूर्ण नाव काय, त्यांनी काय शोधलं आणि कशासाठी आपण नॅशनल सायन्स डे 28 फेब्रुवारीला सेलिब्रेट करतो. आता कोणी मला सांगू शकेल का की आपल्या भारतातले सायंटिस्टची नावं, आता मॉडर्न एरातला सायंटिस्ट? येस सांग. मॉडर्न नाही, आता तुम्हीच आता कितीतरी सायंटिस्ट येऊन गेले आमच्या पुण्यात. येस, व्हेरी गुड. अजून आपल्या भारतातले सायंटिस्ट. ओके, आपल्या गोव्यातला सायंटिस्ट रघुनाथ माशेलकर. येस, व्हेरी गुड. डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर. सो हे सगळे सायंटिस्ट का झाले कोण सांगू शकेल का? का झाले सायंटिस्ट? ज्याला हा प्रश्न पडतो की काय दिस इज हॅपनिंग. आता आपण दिवा पेटवला, तो दिवा कशासाठी पेटतोय?
हा ज्याला प्रश्न पडतो तोच सायंटिस्ट होऊ शकतो. हां, म्हणजे पाणी बॉईल होत आहे, ते बॉईल पाणी कशासाठी होत आहे ह्याला हा जो प्रश्न पडतो, क्युरिओसिटी, ज्याला कोणाला कसलीही क्युरिओसिटी वाटते तो सायंटिस्ट होऊ शकतो. आयज आमच्या येडगेवार स्कुलान सायन्स डे आसा. म्हजें नांव श्रेयांश चंदन गावस, हांव 7वीक शिकता. आमी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगाचो प्रोसेस केला. ते पावसाचें पाणी पडटा आनी ते स्टोर करतात, पाणी पडटा आनी स्टोर करतात, ते फ्युचर युजाक यूज जाता. तुम्ही कितल्या जाणांनी केला हो प्रोजेक्ट? हांवें आनी कशें ओके. नव्या लसणीचो हंगाम सुरू जाला. ताका लागून लसूण सवाय जाल्या. 1 किलो लसूण आता 200 ते 250 रुपयांनी बाजारात विकतात. लसणीचे दर सवाय जाल्ल्यान देशभरात जेवणात लसूण वापरपी कुटुंबांनी समाधान उक्तायला. हाली लसणाचे दर वाडतूच असताना मदींच लसूण सवाय जाल्ल्याचे कळटाच देशभरांत लोकांनी समाधान उक्तायला. आता नव्या लसणाचो हंगाम सुरू जाला. ताका लागून देशांतल्या बाजारांनी लसूण येवपाक लागल्या. 15 दिसां पयलीं 1 किलो लसणाचे दर 400 रुपया आशिल्ले. नवी लसूण बाजारांत येवपाक सुरू जाल्ल्याक हो दर आता देंवला. किरकोळ बाजारांत 1 किल लसूण आता 200 ते 250 रुपयांनी मेळटा. आदी हो दर किरकोळ बाजारांत 1 किलोक 400 रुपया आशिल्लो. पाव किलो लसणाचे मोल 100 रुपया मेरेन आशिल्ले. नवो हंगाम सुरू जाल्या उपरांत देशांतल्या बाजारांनी सदांच सुमार 20 ते 30 टन लसूण येता. ताका लागून देशभरांतल्या जेवणात लसूण वापरपी कुटुंबांनी समाधान उक्तायला. गोमंतक टीव्ही खातीर संजना अंजुनकर. हिरद्वार ह्या म्हाळसा देवीचेर आदारिल्ल्या कोंकणी भक्तिगिताचें लोकार्पण जालें. हें गीत गौराज तळावलीकारान बरयलां जाल्यार शिव नायक हांणी ताका संगीत दिलां. जाल्यार गौतमी येदे बांबोळकर हांणी गिताक स्वरसाज दिलो. लोकांक हें गीत आवडटलें असो विश्वास गीतकार गौराज तळावलीकार हांणी उक्तायलो. नमस्कार, हांव गौराज. खरें म्हळ्यार हांव म्हाका स्वताक म्हाळशेचो तुच्छ भक्त मानता आनी जें कितें हांवें बरयलां तें म्हाळशेनूच दिलां म्हाका अशेंय हांव मानता. सो आज वेर हांवें म्हाळसा देवींचेर 22 गाणी बरयल्यात आनी एक 50 गाणी करून एक पुस्तिका उजवाडाक हाडटलो असो म्हजो हेतू आशिल्लो. पूण कांय म्हज्या फ्रेंड्सांनी, म्हजे बरे मित्र, तांणी सांगलें की तूं स्वता कित्याक करना यूट्यूब सॉंग. तेन्ना म्हजो यूट्यूब हे वळख पयलीं नाशिल्ली. सो म्हाळशेच्या वरवीं म्हाका यूट्यूबार नवी वळख मेळ्ळी आनी म्हज्या यूट्यूब चॅनलाक चालनाय मेळ्ळी. आनी तेच बरोबर सांगता की म्हालसा संस्थान कमिटी हाच्या हांव इतके उपकारान आसा की तांच्यांनी म्हाका सदांच कॉपरेट केला ह्या गोश्टीक. पोरूय काडिल्ले हांवें म्हालसा समर्थाय आनी ताका उदंड प्रतिसाद मेळ्ळो त्या गाण्याक. आज वेर ताजे 50,000 व्ह्यूज जायत आयल्या, नॅचरल ऑर्गेनीक व्ह्यूज म्हणटा ते. आनी हे गाण्याकूय प्रतिसाद बरोच येतलो असोय अदमास आसा. पूण हाजें श्रेय फक्त संस्थान कमिटीक वता आनी ते खूब कॉपरेटीव आसा आनी ते सदांच प्रेरणा दिता मुखार वचपाक आनी बरें करपाक. आनी म्हजो उद्देश आसा की म्हाळसा कितें तें तळागाळान कळचें. म्हाळशेक नवीन भक्त एड ऑन जावचे. म्हाळशेक जे कोण केन्ना पावूना तांच्यांनी म्हाळशेक सोदीत येवचें आनी आपली जिवनांतली दुख्खां सगळीं म्हाळशे पांया पोंदाक शिरडची आनी म्हाळसामय जावचे. म्हाळशेक एकदांच येवन पळोवचें, म्हाळशेक एकदांच येवन पळोवचें. नमस्कार, हांव सुश्मिता साईराज फळदेसाय. पयलींचे सुश्मिता सुरेंद्र पैकाणे. तुमकां खरेंच सांगपाक म्हाका खरीच खोस भोगता. म्हजो जिवलग मित्र. कॉलेजींतल्यान आमी बरोबर आसात आनी तो सदांच इतली सुंदर रचना, पोयमी त्यो बरयतालो. आनी आज गेल्ले वर्सा ताणें म्हाळसा समर्था हें बरयल्लें आनी ह्या वर्सा ताणें जें पळय हरिद्वार हें सॉंग बरयलां. तुमी जर युट्यूबाचेर वचून जर तें स्टार्टिंगच्यान जर एक जस्ट 10 सेकंड आयकले न्ही, तुमी तें फूल आयकले शिवाय रावूंकूच शकनात.
आणि खरोखर जर ह्या बरयल्ल्या रचनेक, गौराजाच्या बरयल्ल्या रचनेक जर खऱ्या अर्थान जर कोणें न्याय दिला जाल्यार गौतमी कामत बांबोळकार हाणें. ताज्या आवाजान जे ही रचना ज्या नेक्स्ट लेवलाक पावली, खरेंच ताका हांव हॅट्स ऑफ दिता. गौराजान इतली सुंदर रचना केल्या आणि पुरेपूर जो म्हाळसा संस्थानान आमकां जो पळय पाठलाभ आमकां तांणी ते रावून आमकां जो सपोर्ट तांणी दिलो आनी हो बारीक सो हांव म्हणटा म्हजे कडल्यान हे येद्या व्हडली जी प्रतिमा आसा तिजे नाखटाची सुद्दां हें लागना म्हाका, पण तिजे रुपान मातशें तरी दिसलें हाजे खातीर म्हजो जन्म सार्थक जालो अशें म्हाका दिसता. आनी खरोखर गौराज अख्ख्या म्हाळसा संस्थानाक आनी सगळ्यांक देव बरें करूं, गौतमीक देव बरें करूं. नमस्कार, हांव गौतमी. सांगपाक खूब खोस भोगता की आज आमचें हरिद्वार हें म्हाळशेचेर आदारीत गीत रिलीज जाल्लें आसा यूट्यूब चॅनलाचेर, जें गौराज तळावलीकर हांणी बरयल्लें आसा. संगीत लाभला शिव नायक आनी तातूंत लीड जो पळय म्हाळशेचो हें केल्लो आसा, म्हाळशेची प्रतिमा जी चित्रीत केल्ली आसा ती सुष्मिता पै काणे हांणी केल्ली आसा. तशेंच धाकटें बाय आसा कुमारिका जाल्या ती, ताजें नांव जावन आसा भिरजा करमली. तर तुमचे कडेन मागता ह्या व्हिडियोक जाता तितलो व्ह्यूज दिवचे आनी बरो प्रतिसाद दिवचो, आनी जें आमचे कडल्यान करून घेतलां देवी म्हाळशेनूच करून घेतलां अशें हांव मानतां. आनी म्हज्या सुरांतल्यान तें गीत तुमचे मेरेन मुखार पावतलें आनी तुमी तें आयकतले आनी तुमकां तें आवडटलें अशें हांव आस्त बाळगितां. आनी जय म्हाळसा अशें म्हणून म्हजी 2 उतरां सोंपयतां. देव बरें करूं. गोंय सरकार दाबोळी विमानतळाची गोमटी धरून ताचो खून करपाक सोदता असो आरोप फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाईन केलो. 2027-28 वर्सात दाबोळी विमानतळाची युजर डेव्हलपमेंट फी वाडून 1,500च्या वयर वतली. दुसरे वटेन मोपा विमानतळाचेर हीच फी 800 रुपया आसतली. देखून खंयची एअरलायन दाबोळी बदला मोपाच्यानूच ऑपरेट जातली हातूंत मात्तूय दुबाव नाशिल्ल्याचें विजयाचें म्हणणें आहे. दाबोली एअरपोर्ट हो एअरपोर्ट सरकार गोमटीत धामून हे सरकाराक मारूंक सोदता, हो एअरपोर्टाक मारूंक सोदता अशी चार्ज हांवें गोवा लेजिस्लेटीव असेंब्लीन केली. आनी करतना सांगिल्लें की एक ऑथॉरिटी आसा सिव्हील एविएशन मिनिस्ट्रीच्या अंडर, एअरपोर्ट एरा म्हणून. सो ही एरा म्हणजे ती युजर डेव्हलपमेंट फी म्हणटा ती लायता. ही युजर डेव्हलपमेंट फी जी लायल्या दाबोली एअरपोर्टार आनी 2027-28 ती 1,791 रुपया जावपाची आहा पर पॅसेंजर, which is 540% increase than the prevailing airport development fee per passenger. Whereas तीच मोपाक 840 रुपया आसतली. म्हणल्यार खंयचोय जर एअरलायन दाबोली चलोवंक सोदता जाल्यार ती 27 बंद करतलीच. ती एअरलायन दाबोलीच्यान चलोवपाक कशीच वायबल जावची ना. सो हे मुद्दाम सरकार करता आनी सावथ गोंयचेर अन्याय करता असो हांवें चार्ज केलो. तेन्ना म्हाका मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें की आपूण एराक वचून मेळटलो आनी सिव्हील एविएशन मिनिस्ट्री कडेन कोर्डिनेट करून पॅरिटी हाडूंक सोदतलो एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट फी, युजर फी फॉर मोपा आनी दाबोली. हातूंत आपूण एक कितें तरी समन्वयता हाडूंक सोदतलो अशें म्हणून ताणें सांगिल्लें. पूण मुख्यमंत्र्यान कांयच करूंक ना आनी हांवें सांगतकच कतार एअरवेज आतां बंद जाल्ली आहा. म्हणल्यार इंटरनॅशनल ट्रॅफीक सावथ गोंयच्यान ऑलमोस्ट बंद जाल्लें आहा. हाजे पयलीं ओमान एअरूय गेल्ली आहा. सो आतां इट इज अ मॅटर ऑफ टायम वेन सावथ गोवा इज बेसिकली थ्रॉटल्ड अँड बेसिकली मेड इनएक्सेसिबल. एक बात खरें की दाबोली इज नॉट डायिंग अ नॅचरल डेथ. दाबोली इज बीइंग सफोकेटेड अँड किल्ड, which will directly affect the tourism in South Goa first and eventually affect the entire tourism of Goa. लाटंबारचे दिवसले रानदुकराक मारपाक दवरिल्ल्या गांवठी बॉम्बाक घास मारिल्ल्यान पाळीव सुण्याक मरण आयलें. रस्त्या कुशीक आशिल्ले सीसीटीव्ही कॅमेरात हो सगळो प्रकार कॅप्चर जालो. हो प्रकार घडलो तेन्ना कुशीक ल्हान भुरगीं खेळटना सीसीटीव्हीत कॅमेरात दिसतात. सुदैवान आनी कोणाक जिवीतहानी जावंक ना. गांवठी बॉम्ब कोणे घालो हें मात खबर ना. ह्या प्रकाराचो फुडलो तपास सुरू आसा.
लाटांबरचे दिवचल हांगासर आयज सकाळी एक गांवठी बॉम्ब फुटून एक कुत्र्याक मरण येयलें. घडिल्ली गजाल अशी की लाटांबरचे ह्या एरियेन रानडुकरांचो वावर आसा. त्या रानडुकरांक मारपा खातीर एक गांवठी बॉम्ब कोणेन तरी पुरून दवरलो. त्या गांवठी बॉम्बाचो घास मारलो कुत्र्याक आनी कुत्र्याक बॉम्बाचो फोट जावन कुत्र्याक मरण येयलें. ही गजाल जरी ल्हान आसली तरी आमकां जी CCTV फुटेज मेळ्ळा त्या CCTV फुटेजीन दिसून येता की तो बॉम्ब फुटच्या पयलीं सायडीकूच एक ल्हान भुरगीं खेळटालीं, थंय लोक उबे आसले, घरां आसा. तर अशा टायमार जर चुकून एखादो ल्हान भुरगो थंय गेलो आनी त्या जाग्यार तो बॉम्ब फुटलो आसलो जाल्यार ती एक व्हडली गजाल जातली आसली, एक व्हडली दुर्घटना जातली आसली. सुदैवान कोणाक कांय जावंक ना. तो बॉम्ब कोणी दवरलो, केन्ना दवरलो हेची खबर अजून खबर ना. हेचो फुडलो तपास चालू आसा. पूण आयज जी गजाल सकाळी घडली ती गजाल म्हटल्यार एका रानडुकरा खातीर दवरलेलो बॉम्ब, त्या बॉम्बाचो घास एका कुत्र्यान मारलो आनी बॉम्बस्फोट जावन आयज कुत्र्याक मरण येयलें. संजीवनी साखर कारखान्याच्या सुविधा समितीतल्या सगळ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी राजीनामो दिलो. सरकाराक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे कांयच पडून गेल्ले ना, ताकाच लागून सुविधा समितीचो कांयच अर्थ नाशिल्ल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे. कांय दिसां पयलीं ह्याच शेतकारांनी वेगवेगळ्यो मागण्यो घेवन पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आंदोलन केल्लें. त्या वेळार मुख्यमंत्र्यान तांकां प्रस्न सुटावे करपाचें आश्वासन दिल्लें. पूण खंयचे कडेन कांय ना अशें शेतकार सांगतात. तुमचे कडेन साखर कारखानो चलोवपाक जायना जाल्यार तो आमकां दियात, आमी चलोवन दाखयतात अशेंय तांचें म्हणणें. पळयात शेतकार कितें म्हणटात ते. जवळ जवळ 2 म्हयने जाले आमकां मिनिस्टर मेळना. आमी तेजो प्रिफरन्स घेता, डायरेक्टराक फोन करता, एडमिनिस्ट्रेटराक फोन करता, पूण आमकां तेजें उत्तर कांयच मेळना. फक्त कितें ती फायलीचेर खंय तेणी CMान डिस्कस म्हणून बरयल्लें आसा आनी ती फायल वयर गेली ती परत येयली डिस्कस म्हणून. तर आमी सगळें ठरयलां आसून सगळें जाल्लें ऑलरेडी सगळें पॉझिटीव जाल्लें आनी आमी सगळ्यांनी शेतकऱ्यांक सांगलें. त्या प्रमाणे आमी सगळे शेतकऱ्यांक सांगलें, शेतकरी खूश जाले. आमी आतां फॅक्टरी आमची चालू जातली आनी तितून आसले. आतां 2 म्हयने जाले तेजी कांयच येत ना. म्हणटकच आतां टेंडर जातलें कांय तें कळना. म्हणटकच आमकां आतां सद्याक आमी सगळ्यांक कॉन्टॅक्ट केलो. सुभाष भाई आमचे मिनिस्टर आसा तेका कॉन्टॅक्ट केलो, तेणी रिस्पॉन्स दिलो आमकां. तर सगळें जालें पूण आतां आमकां कांयच मेळना. आयज मिटींग आपली आतां हेच्या फुडें कितें करुया. एडमिनिस्ट्रेटर विचारलें आमी फाटीं, तेन्ना एडमिनिस्ट्रेटर म्हणटा आपल्याक वयर धाडलेलें तें अजून कांय ना. पूण म्हाका एडमिनिस्ट्रेटर सांगलें की एकदां आपली सायन जाली म्हूण सांगलें कोणाक CMची. हितून एडमिनिस्ट्रेटर सुद्दां फॉल्टी आसा भितर. तेणी म्हाका सांगलें त्या प्रमाणे कमिटी मेंबरूच सांगलेलें आहा अशें जालें म्हणून. परत जाल्यार म्हणटा ती फायल थंय वयर गेल्ली आहा. म्हणजे आमकां हितून शेतकऱ्यांक खंय तरी भितर अशें गोडबंगल केल्या सारकें करता. पूण तें करूंक जायना. आमकां मिनिट्स जाय, कित्याक आमच्या हक्काचो फॅक्टरी जर तुमचे कडेन चलोवंक जायना जायत म्हणून आमी फॅक्टरी मालक हाडून दिलो. आमच्या मार्फत सगळे सिस्टम मंडळ मार्फत आमी हाडून दिलो. वयल्यान 1,25,00,000 तेणी दिता म्हणले. सगळे कामगार घेता म्हणले. आमचे जे फार्मर आहा तांकां मोटिवेट करता म्हणले. कसो ऊस लावप, कशें कितें करप सगळें आपूण प्रशिक्षण दिता म्हणले. इतलें आमकां हो शेतकऱ्यांक खरें म्हणचे आनंदाची गोश्ट आसली. पूण तें आपूण CMान सांगलें आपूण करून दिता म्हणून. तेका व्हरून मेळ्ळो पळय तेन्ना आपूण सगळें करून दिता, तुमी फुडें चला, आपूण तुमचो सगळो सहकार आसलो म्हणून. पूण ती फायलूच खंय हें जायना, मूव जायना. म्हणून आमी खंय कितें आतां तें आमकां कळना. आतां आमी कितें म्हणटात, जर तुमचे कडेन जायना जायत जाल्यार आमचे कडेन ती आमचे शेतकऱ्यां कडेन आमची फॅक्टरी जी आहा ती आमचे कडेन आमी चलयता ती फॅक्टरी. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं संजीवनी साखर कारखानो बंद आसा. ह्या कारखान्याक संजीवनी दिवपाचे दिश्टीन सरकार कसलीच पावलां उबारिना. ताका लागून शेतकार चाळवल्यात. दुसरे वटेन संजीवनी साखर कारखान्याचे बाबतींत सरकारान आपली भुमिका स्पश्टय केल्ली ना. देखून संजीवनी साखर कारखान्याचो फुडार कितें असो प्रस्न ऊस उत्पादक शेतकारांक पडला. शेतकरी संघटनेन जो प्रशासक जो सत्येज कामत हेजेर जो आरोप केल्लो की तो आमकां दिशाभूल करता लोकांची, शेतकऱ्यांची. जे जाग्यार ऊस लावपा त्या जाग्यार तेणी भाजी लायल्या आनी सरकार आमकां सांगता 1 कोटीच्या ऊस लाय आनी सरकाराच्या जमनी हो भाजी लायता, तेन्ना शेतकऱ्यांची दिशाभूल जाता. कसलेय कामां आमकां तो सहकार्य करिना अशें संघटना म्हणटा. तेन्ना ह्या संदर्भात आमी जेन्ना सत्येज कामत जो आहा प्रशासक ताका विचारलें, तेणी सांगलें की आमी शेतकऱ्यांची दिशाभूल कांय आजून मेरेन केली ना. शेतकऱ्यांक जाय तेन्ना वेळोवेळी आमी सहकार्य केलां. तेन्ना तेंच्यांनी कसो आरोप केला तो आपल्याक कांयच खबर ना. आपणान एक्सटेंशन म्हणून आपूण जावन मागलेलें ना. सरकाराक कितें करपाचें, एक्सटेंशन दिवपाचें ना दिवपाचें तें सरकार ठरयतलो अशें तेणी म्हणलें आसा. गोमंतक TV खातीर संजीवनी साखर कारखान्याच्यान एकनाथ खेडेकर. गगनयान मोहिमे खाला भारतीय अंतराळवीर सोबळग्यार अंतराळात धाडटले. हातूंत सुमार 10 टन वजनाचे अंतराळयान अंतराळात
2 दीस पयलीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्ल्या हर घर ग्रॅज्युएट विधानाचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या मनोज परबान खर टिका केल्या. हर घर ग्रॅज्युएट न्ही तर हर घर बेकारी ही सध्या गोंयांत परिस्थिती आसा. तेन्ना पयलीं ग्रॅज्युएट जाल्ल्या बेकार भुरग्यांचे लिस्ट दाखोवचें अशें आवाहन आरजेचो सुप्रिमो मनोज परबान केलां. तशेंच हालींच जाल्ल्या पुलीस नोकर भरतीन 100 परस चड बिगर गोंयकार भरती केल्यात असो आरोप मनोजान केला. भोपके सीएम प्रमोद सावंत दिता ना जे भोपके तेंचे लिडर्स दिल्लीच्यान येवन दिता ना तेंच्या जे गोंयांत जे लिडर्स आसा ते दिता. हे भोपके फक्त लोकांक एक इमॅजिनेशन एक इल्युजन क्रिएट करता की गोंय स्वयंपूर्ण आसा आनी गोंयकार हे बेकार ना नाल्यार गोंयकार गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट ना हे ते सांगता. पूण तेंच्याच मिनिस्ट्रीचो डेटा क्लियर कट सांगता जे तिनूय रिपोर्टांनी फर्स्ट रिपोर्ट आसा बायलांचो तितून आसा 73.1% आसा, दादल्यांचो आसा 12.6% आनी एवरेज आसा 32.4% रुरल एरिया. ज्या बायलांचे उदरगतीचो गजाली सीएम प्रमोद सावंत करता ही बीजेपी करता, जेंका लागून आता वुमन्स डेयाक व्हडलो प्रोग्राम गोंयभर करतले, इव्हेंट करतले. पूण जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार ही बेकारी आयज गोंयांत चेडवांच्या बाबतींत बायलांच्या बाबतींत आयज टॉप लेवलाचेर आसा. आता हे जाल्ले आसतना सरकार म्हणटा की हर घर ग्रॅज्युएट जावपाक जाय. ऑलरेडी जे एक्झिस्टिंग ग्रॅज्युएट आसा ते भुरगे बेकार आसा आनी ते बेकार आसा हो प्रूफ ह्या डबल इंजिनाचे डिपार्टमेंट दिता, एक मिनिस्ट्री दिता. आता सीएमाक मोदीत इलेक्शन येयले तशें ताका दिसलें की प्रत्येक भुरग्यान ग्रॅज्युएट जावपाक जाय, ताका नोकरेन ताका मागीर चान्स मेळटलो, ताका वयल्या पोजिशनाचेर एप्लाय करपाक मेळटले. हे जे गजाली सीएम जे एवरी इलेक्शन येयल्या उपरांत जे बीजेपी करता हेतून ते फक्त आनी फक्त लोकांक पिशान काडटा. आमच्या युथाच्या फ्युचरा कडेन, तेंच्या लायफा कडेन, तेंच्या लायव्हलीहुडा कडेन ही फकाणां करता आनी इलेक्शनाक आपणाक कितली मतां मेळटली फटींगपणां करून हेचेरूच ते भाशणां करता. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.